ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ
ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ दोन्ही आमच्या हातो बारून ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ सांगा ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ Hallelujah, 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 hallelujah. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Touch and heal them with all this. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Touch and heal them with all this. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, la 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ तुम्ही कळवळचे सण सोडा देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरी विश्वास दवरा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात म्हणटा सोमी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो थोडो वेळ ह्या सोम्या सांगाता करसूक आमी हांगासर ह्या पवित्र तळ्याक आयल्या सांजुजेच्या मजतीन जेजू कडेन मागिल्ल्या वेळार खंडीत तो आमकां आदार दिता देवाचें उतर आमकां म्हणटा तुमी कळवळचें सण सोडा तुमचें टेन्शन पयस दवरा तुमचे समस्या सक्कड पयस दवरा कित्याक म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्याच बरोवशान सक्कड आमचे समस्ये आमचे टेन्शन आमचे निराशा आमचे बेजाराय आमचे बेकारपण सक्कड ह्या सोम्या मुखार आमी दवरुया कित्याक तो म्हणटा तुमी कळवळचे नाका तुमच्या टेन्शना खातीर हांव कळवळटा तुमच्या बेजारा खातीर हांव कळवळटा जेजू म्हणटा मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें बडोया दार उक्तें जातलें वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्याच बरोवशान आमी मागया दोग जाण कुरडे दिश्ट नातिल्ली पळोवंक तांकां आसाद जाल्ले जेजू कडेन ते मागा लागले जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव आनी त्याच घडये मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू तांची बोव बायकता जें कितें तें मागतात जेजू तांकां दिता कित्याक जेजून सुमळां मागात तुमी घेतल्यात ते देवळ पर्यंत पळोवंक आसाद जाल्ले ते कुरडे जेजूच्या एकाच उतरान दिश्ट तांकां पाटी मेळटा ते देवळ पर्यंत पळोवंक आसाद जाल्या तांकां पळोवंक तांकां साध्य जाता कित्याक जेजू जें कितें ताणें सांगलां तें ताणें पाळलां मागात तुमी घेतल्यात जेजू म्हणटा सदां तुमकां मेळटलें एक गवळी आसलो ताका 100 बोकरे आसले एक बोकरो सुकोवन गेल्लो
आणि मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो, देवाच्या उतराचेर पातयेनो तो सुकोवन गेले एका बोकड्याक सोदून येता. निमाणे तो सुकोवन गेल्लो बोकरो ताका फावो जाता. आणि ह्या वेळार मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो, व्हडा संतोषान त्या बोकड्याक आपल्या खांद्यार घालून तो हाडटा. जेजू म्हणटा, सदां तुमकां मेळटलें. बडोया, दार उक्तें जातलें म्हणटा सोमी. वय मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो, केदाळ आमी काळज जाणता मागता, कालतेपण आनी ह्या सोम्या लागीं मागता. खंडी तो आमकां दिता. त्याच बरोवशान दोनी आमचे हात उबारून सोम्याची आमी स्तुती करुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हड्या ताळताची आमी स्तुती करुया. सदांच आमच्या सांगात रावचो जेजू. आमच्या कश्टान स्पंदन कसो जेजू आमच्या सांगात आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. बसात. देवाचे उतार मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो, लुकाच्या 7व्या अध्यायांत 6व्या वळींत एक पोटी एक शातापाती आपल्या साकरापासून मागोवंक जेजू शिनायल्लो. तो एक शातापाती अधिकारांत आसलो मनीस, तरी जेजू मुखार तो कालतो जाता. सोम्या हांव तुवें म्हज्या घरा येवंक हांव फावो न्हय. तुवें एक उतार सांगल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. बोरवशान बरोली उतरां, भावार्थान बरोली उतरां. सोम्या, तुवें म्हज्या घरा येवंक हांव फावो न्हय, हांव योग्य न्हय. अधिकार ताचे कडेन आसलो, पयशे ताचे कडेन आसले, पूण सोम्या मुखार आपणाक कालतो करता, साकरा खातीर मागता. जेजू ताचे मागणी आयकता आनी त्या साकराक गूण करता. वय मोगाच्या भावान आनी बहिणीनो, गूण कसो जेजू आमचे सांगाता आसा. जिवन देव आमचे सांगाता आसा. तो आमचे कडेन उलयता, तो आमकां आयकता, तो आमचे कश्ट पळयता, तो आमचे दूख पळयता. खंडी जावन मोगाच्या भावान आनी बहिणीनो, एक या अनेका समस्यांनी आमी वळोवंक जाल्या. एक या अनेका कश्टाक आमी वळोवंक जाल्या. पूण तुमी खंत करचे नाका. सोमी हांगासर आसा. तो तुमकां हर एकल्याकी पळयता, हर एकल्याचे तुमचे कश्ट ताका कळीत आसात, तो जाणा आसा. पूण आमी भावात दवरून कालतेपणान मागोवंक जाय मात्र. शातापाती जेजू लागीं मागणे करी लागलो. आपणा खातीर मागोवंक तो आयिल्लो न्ही, बदलाक आपणाच्या साकरा खातीर तो मागोवंक आयिल्लो. जेजू ताचे मागणे आयकता. जेजू ताचें कालतेपण पळयता. जेजू तसो भावार्थ पळयता आनी म्हणटा, असलो भावार्थ इस्रायलान सयत म्हाका पळोवंक मेळोवंक ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, त्याच भावार्थान आमचे कश्ट ह्या सोम्या मुखार दवरल्या वेळार खंडी तो ताका परिहार दिता. कित्याक पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 7व्या वळींत देवाचे उतार म्हणटा, तुमची सक्कड कंत बेजाराय दूख ताचेर सोडा, तो ताची जतन घेता. जावं पुरो आमकां काम ना, आमच्या घरांत समाधान ना, आमच्या घरांत सदांच झगडें आसा, आमच्या घरांत पियोवणें आसा, आमच्या घरांत मागणें ना.
सक्कड या सोम्या मुखार दवरात. तुमचे सक्कड समस्या आहे, तुमचे निराशपण, तुमची बेजार आहे, तुमचे रीण, तुमचे सोलवणी या सोम्या मुखार दवरात. कित्याक पेद्रूच्या पत्रांत आमी वाचता, सक्कड तुमची खंत बेजार आहे ताचे सोडा, तो ताची जतन करता. जायते पटी आमी चिंता आमच्या समस्यांक आमीच परिहार दिता म्हणून, पूण ते आमकां आसादी जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. पूण सोम्या मुखार दवरल्या वेळार सक्कड ताका परिहार मेळटा. त्या देखून आमी थोडो वेळ ह्या सोम्या सांगाता करसूंक आयले हांव. थोडो वेळ सक्कड आमचे दूख बेजाराय ह्या सोम्या मुखार दवरूंक आयले हांव. देखून सक्कड कंत बेजाराय आमी सण सोडया. संपूर्ण रितीन आमकांच आमी सोम्या मुखार खालतें करया. भावार्थान आमची मागणी ताका आमी दिवया. कित्याक जिवंत देव मेल्लो देव न्ही. सदांच आमचे कश्ट पळयसो देव, आमचे कडेन उलोवचो देव आमचे सांगाता आसा. तो आमचे कडेन उलयता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. देव मनशा कडेन उलयता. देखूनच काल आमी क्रिसमस आचरण केलें. देव मनशा कडेन दुसऱ्या दुसऱ्या भाशेन उलोवन आसलो. गडगड्या मुखांत्र, उजवाडा मुखांत्र, झगड्या मुखांत्र, थंड वाऱ्या मुखांत्र आमी वाचता. पळयचो पुस्तकांत जायते पोटी देव आपल्या लोकां कडेन उलोवंक प्रयत्न करी लागलो. पूण सामोसो कितें गे म्हळ्यार देवाची भास मनशाक समजोवंक ना. देव गडगड्यान उलयता आसतना सामान्य लोकांक ताची भास समजोवंक ना. देखून आमी वाचता निर्गमन ग्रंथाच्या 18व्या अध्यायात एक पोटी देव मोइशे सांगता गडगड्या लागीं उलयला. गडगड्याच्या शब्दान उलोवंक लागलो. तो लोक म्हणटा मोइशे कडेन, आमकां तुवें उलयल्यार पुरो, देवान आमचे कडेन उलोवचें नाका, आमी खंडीत मरतले. हांव कित्याक गडगडो तितलो व्हड आसलो, ताळो देवाचो ताळो तितलो व्हड आसलो, लोकांक तो समजोवंक नातलो. देखूनच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवच मुनीसावन ह्या संवसाराक येता. कित्याक देवाक एक संगत सांगूंक जाय आसली, हांव तुमचो मोग करता. देखून देव गडगड्या मुखार जावंक पुरो, झगड्या मुखार जावंक पुरो, उज्या मुखांत जावंक पुरो, इतल्यांत सांगूंक आशिल्लो हांव तुमचो मोग करता. पूण देवाची भास मनशांक समजोवना. देखून देव मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसाराक आयलो. क्रिसमस म्हळ्यार तेंच देवाचो मोग जेजू मुखांत्र आमकां कळी जाता. देवाची भास आमकां समजना. देखून देव आपुणूच मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसाराक येता आनी जेजू आमचे कडेन उलयता. तोच देव आमचे सांगाता आसा. देव अब्रामा कडेन उलयलो, देव मोइशे कडेन उलयलो. मोइशे, म्हजो लोक थंयसर कश्टाता इजिप्तांत, तुवें त्या लोकांक आपोवन हाडूंक जाय. मोइशेक देवाची भास समजतली, अब्रामाक देवाची भास समजतली. अब्रामा कडेन देव उलयल्लो, अब्राहम हांव सांगता त्या गांवांक तुवें वचोंक जाय. अब्राहम आपलो गांव सोडटा, बापयक सांगता, जें कितें देव बसयता त्या गांवांक तो येता. देव अब्रामा कडेन उलयलो, देव मोइशे कडेन उलयलो. त्या लोकांची बोब आयकोन आसा. म्हजो लोक थंयसर कश्टाता, हांव ताचो मस्त मोग करता. त्या देखून मोइशे तुवें थंयसर वचोंक जाय. त्या कश्टाच्या लोकांक दूद आनी मोवाच्या ह्या गांवांक आपण हाडूंक जाय. देव मोइशे कडेन उलयलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू सदांच आमचे कडेन उलोवन आसा. देवाच्या उतरा मुखांत्र, मागण्या मुखांत्र, सक्रामेंताच्या आराधना मुखांत्र देव आमचे कडेन उलोवंत आसा. पूण जायते पोटी ह्या संवसारी राटावळी मध्ये, मोबायला मध्ये सोम्याचो ताळो आमकां आयकना. कित्याक आमी बिजी आसता. थोडे फावटी मिसा वेळार आमी मोबायल वापरनंत आसता. मिसा वेळार मॅसेज धाडचे आमी करनंत आसता. कित्याक हांव पळयता ह्या आमच्या बिजी राटावळीमध्ये सोम्याचो ताळो आमकां आयकना. त्या देखून आमी सांगलें, सक्कड तुमची कंत बेजार आहे, ह्या सोम्याच्या पांयां समर्पिया. तो तुमकां काण दिता. जिवंत देव आमचे सांगता आसा. प्रावादी कडेन उलयल्लो, अब्रामा कडेन उलयल्लो, मोइशे कडेन उलयल्लो देव आमचे सांगता आसा. मातणे ताचो पूत जेजू क्रिस्त उंड्या रुपार आमचे मुखार आसा.
तो केवळ असा मात्र नाही, तो आमच्या मागणी ऐकता. देव आपल्या मनशाचे मागणी ऐकता. एक पोटी देव इस्रायल पोटचे नाश करूंक बायसाता. प्रत्येक जावन सोदोम आनी गोमोराच्या लोकांक ती पातकी जिणी जीवन आसले. हो लोक मोजेतावन पयस केला. हांकां आमी नाश करूंक जाय, नवीस एक पिळगी आमी हाडूंक जाय म्हणून देव आशेता. सोदोम आनी गोमोराक नाश करूंक बायसाता. ही आपणाची योचन देव अब्रामा कडेन म्हणटा. आळे अशें अशें तो लोक कोठे जेणे जीवन आसा देखून तांकां हांव नाश करता. उज्याचो पावस धाडन सोदोम आनी गोमोरा हांव नाश करता. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, अब्राहम देवा लागीं विनंती करता. थंयसर 50 जण बरे मनीस आसल्यार तूं तांकां नाश करताय गी. थंयसर 40 आनी 5 जण बरे मनीस आसल्यार तूं तांकां नाश करताय गी. थंयसर 30 लोक आसा तर तांकां तो नाश करताय गी. अशें निमाणे 10 लोकांक येवन पावता. कित्याक देव मनशा कडेन उलयता. मात्र न्ही, देव अब्रामाच्या मागणी आयकता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तोच आयकोसो देव, तोच मागणेक असो देव, तोच उलोवचो देव आमचे सांगात आसा. तो आमकां आयकता. कित्याक इस्रायल घराची बोब ताका इजिप्तांत आयकली. तांकां थंयसर मस्त काम आसलें, मस्त काम आसलें. देखून लोक सुरसुरता आनी म्हणटा आमकां ह्या गांवांत बाचाव केलें तर बरें आसलें म्हणून देवाक ते सुरसुरतात आनी देव तांची बोब आयकता. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तोच देव आमच्या सांगात आसा. अब्रामाक आयकलो देव, मोइशेक आयकलो देव आनी जाकोबाक इजाकाक आयकलो देव आमच्या सांगात आसा. देखून आमी सगळे उबे रावया. सोम्याक आमी एक गीत आमी गावया. देव अब्रामाक साडयो पेटून हे गीत आमी गावया. देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो आनी तुजो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो आनी तुजो. सोडवून दिल्ली इस्रायेलाक आमकां दिता पातकी मनशां. सोडवून दिली इस्रायेला आमकां दिता पातकी मनशां. स्तुती करुया इस्रायेला, वाकणुया दर्या देवा. स्तुती करुया सर्वेस्परा, वाकणुया धन्या देवा. रसुल्लो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. रोसो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. स्तुती करुया सर्वेस्परा, वाकणुया धन्या देवा. स्तुती करुया सर्वेस्परा, वाकणुया धन्या देवा. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो.
तुझो आणि तुझो. दायकन बसात. जिवंत देव मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो आमच्या मध्ये आसा. आमची बोव बायकोसो देव आमच्या सांगात आसा. आमकां पळयोसो देव आमच्या मध्ये आसा. देव मोयजे जळचे बोले लागी बेता आसतना तो पळयता. केवळ मोयचेक मात न्ही, आपणाच्या पांयांत वानो आसुल्ल्यो. देव म्हणटा तुज्यो वानो काण दवरू. तूं आसाय तो जागो पवित्र जागो. पळया लालाण संगती देव पळयता. मोयचे सिनाय पर्वतार आसतना येवंक वेळ जाता. देखून सकल लोक आरणाकडे म्हणटा आमचो मोयचे खंय गेला म्हूण आमकां कळीत ना. देखून आमकां एक देव कर. आरण म्हणटा तुमच्या भांगर घाला आनी थंयसर एक वासराचें रूप येता आनी ताचें आराधन करता आसतना देवाक एक कळी जाता. तो म्हणटा मोयचे कडेन हांवें विसरून काडिल्ली पर्जा बोंब्या पुजा करनासा, वासराची पुजा करनासा, त्या देखून तांकां हांव नाश करता. देव पळयता. देवतान पयस केल्ल्यान ताका कळी जाता. देवाक आमी विरोध केल्ल्या वेळार तो आमकां समजता. तो जाण जाता मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो. कित्याक तो केवळ जिवन देव मात न्ही, तो आमकां आयकोसो देव मात न्ही, आमचो उलोवचो देव मात न्ही, तो आमकां हर एकल्याक पळयता. आमच्या हर एकल्याचे कश्ट, दूख, बेजाराय, सोलवोनी, रीण, निरासपण ह्या सोम्यांक कळीत आसा. कित्याक तो आमकां पळयनूच आसा. मात न्ही आमचे दुखी ताका कळीत आसा. कित्याक थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांत नासमाधान आसा, बेजाराय आसा, झगडे आसा, शेजारा मदें आमचो संबंध बरो ना, झगडे जावनूच आसता आनी आमची पिडा सकट ताका कळीत आसा. हान्ना म्हणली एक स्त्री आसली, एल्कानाची पत्नी. तिका भुरगें नातल्लें. देखून मोगाच्या भावान आनी बहिणीनो ती जेरुसलेम टेंपलाक वचून सोम्या मुखार रडता, देवा मुखार रडता आनी म्हणटा म्हाका एका भुरग्याक फावो कर. हान्नाची दूख देव पळयता. हान्ना कंतीन दुखीन म्हणले बरी सोम्या मुखार वचून रडता. हान्नाचे दूख देव पळयता आनी एकाच वर्सान देवाचे उतार म्हणटा मोगाच्या भावान आनी बहिणीनो हान्ना एका चरक्या भुरग्याक प्रसूत जाता, एका चरक्या भुरग्याची आवयती जाता. कित्याक देव हान्नाचे दूख पळयता. आनी एक हिजकिया म्हणून एक राज आसलो, हेजेकिया. ताकाय पिडा आयिल्ली. बरो रायतो, देवाक माणसो रायतो, तरी ताका पिडा आयिल्ली. आनी ह्या वेळार इजाया प्रवादी ताका म्हणटा आनी थोड्याच दिसांनी तूं मोराण पावतलय आनी 15 दिसां भितर तूं मोराण पावतलय. मोगाच्या भावान आनी बहिणीनो ही आयकल्लो हेजेकिया राय सोम्या मुखार रडता, आपल्या कुडाक वेता, थंयसर तो रडता आनी म्हणटा हांव एक नितीवंत मनीस, एक प्रामाणीक राय, म्हाका कित्याक ही पिडा, म्हाका कित्याक मोरान, म्हजी मुर्ची प्राय न्ही. होय मोगाच्या भावान आनी बहिणीनो हेजेकिया राय सोम्या मुखार रडता, देवा मुखार रडता आनी देव ताचे रडणे आयकता, देव ताचे मागणे आयकता. आनी त्याच घडये इजाया प्रवाद्या मुखांत्र देव ताका सांगून धाडटा तूं वेगी मरचो नाय, तुका 15 वर्सांची चड अवधी हांव दिता. मोगाच्या भावान आनी बहिणीनो देव आमचे दूख पळयता. आमच्या हर एकल्याचे दूख ताका कळीत आसा. आमच्या हर एकल्याची बेजाराय ताका कळीत आसा. आमच्या हर एकल्याची पिडा तो जाणा आसा. कित्याक आमकां पळयोसो देव, आमकां आयकोसो देव, आमचे कडेन उलोवचो देव, आमचे दूख पळयोसो देव आमचे सांगाता आसा. तो मोरूंक सोडिना. मोगाच्या भावान आनी बहिणीनो देव आमकां मोरूंक सोडिना. मोरोंक म्हळ्यार आमची कूड न्ही, आमचो आत्मो तो मोरूंक सोडिना. जेजू म्हणटा लाजारा भायर ये. 4 दिसां पयले मेल्लो लाजर उठोन भायर येता. कित्याक आमचो देव जिवंत देव, तो आमकां मोरूंक सोडिना. 4 दिसां पयले मेल्ल्या लाजराक जेजू एकाच उतरान म्हणटा लाजरा भायर ये. मेल्लो मनीस भायर येता. जायराची तूं 12 वर्सांची चली
जायर जेजू कडेन विनंती करता. जायरा कळीत असल्या आपणाची तूं मेल्या म्हणून तरी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजूचेर पातीन दवरून तो म्हणटा तुवें तिच्या तकलेर हात दवरल्यार पुरो म्हजी तूं मेल्ली तूं जिवन जातेली. पळया तो जायराचो भावार्थ आपणाची तूं मेल्या म्हूण ताका कळीत आसलें तरी सोम्यान तिच्या तकलेर हात दवरल्यार पुरो म्हजी तूं जिवन जातली म्हणल्या पातीनेन तो जेजू कडेन विनंती करता तुवें येवन हात दवरल्यार पुरो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू ताचे मागणे निराकारणी करिना. बदलाक जेजूच्या घरा येता त्या चलयेक तो हात धरून उठयता आनी मेल्ली चली जिवन जाता. विधवीचो पुतू एकलोच पुतू तिचो घरकार मेल्लो. जेजू गो तिचे कस समजता देखून जेजू मेल्ल्या त्या व्यक्तीक उठयता. कित्याक आमचो देव जिवंत देव आमचे कडेन उलोवचो देव आमकां पळयोवचो देव आमचे कश्ट समजूचो देव आमचे दूख पळयोवचो देव आमकां तो मरोवंक खंडीत सोडिना पिडेंत मरोवंक खंडीत सोडिना. कित्याक आमचे सदांच आमचे लागीं आसो देव तो जावन आसा. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देखूनच इजाया प्रवादी 50 आनी 4 अध्यायांत अशें म्हणटा दाव्या वळींत देवाचें उतर अशें म्हणटा पर्वत आपलें सांज सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचें उतार म्हाका आनी तुमकां एका रितीचें धैर्य. म्हजो विश्वासी मोग सदांच तुजे सांगाता आसा. तुका हांव पडोवंक सोडिना तुका हांव मरोवंक सोडिना तुका हांव रडोवंक सोडिना. वय देवाचो आचल मोग आमचे सांगाता आसा. देवाचें उतार म्हणटा पर्वत आपलें सांड सोडून वेतीत पातयें कश्ट पर्वत एका जाग्यात हांव आनेका जाग्याक वेतीत म्हणटा देवाचें उतार. पूण म्हजो आचल मोग ह्या सोम्याचो आचल मोग सदांच तुमचे सांगाता आसा. जे कितें पिडा तुमकां येवं जे कितें कस तुमकां येवं जे कितें निराशपण तुमकां येवं ह्या सोम्य मुखार दवरल्या वेळार ह्या सोम्याचेर पातयेन दवरल्या वेळार खंडीत तो ताका सक्कड परिहार दिता. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देखूनच देवाचें उतार इजाया प्रवाद्या मुखांत आमकां सांगता. चॅप्टर 41 वर्स 10 भिये नाका कित्याक हांव तुजें सोबें आसा. देवाचें उतार आमकां म्हणटा तुवें भियोवची गरज ना हांव तुजें सांगाता आसा. पळय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देव आमचे सांगाता आसा. आमी सक्कड हें उतार आमी सांगया भिये नाका. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा भिये नाका कित्याक हांव तुजें सोबें आसा. खबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कितलेक धैर्यादीक उतरां सोम्यांची. जायते पोटी बियाण मेल्ले आमी चड ल्हानशे घडी सांगचे तर मिसांवात आसतना थंयसर लोकांनी गिमांत भायर न्हिदच्या रोडार म्हळ्यार तांच्या गांवांत एक डामर असो न्ही कॉन्क्रिटाचो रोड आसता त्या रोडार तांणी न्हिदचे. तांचे एक बेड्ड आसा. एक पोटी एका मनशाक रातच्या वेळार कितें साबले बरें जालें तांचे जीवदाळ कितें साबले बरें जालें देखून तो बोब मारलो. पूण ताका कांय दिसो ना सोदलें कांय मेळो ना. इल्ल्या वेळार ताका कांय हळदीचें कांय हळद पुसोवन थंयस न्हिदलो. 2 दीस जाले 3 दीस जाले 4 दीस जाले. 5व्या दिसा आनी एका कुटुंबाक थंयसर एक जीवदाळ दिसली आनी दिसली जीवदाळ पळोवन तिणें म्हळें त्या मनशाक साबली जीवदाळ हीच. ताका त्या दीस हीच कितें साबलें जावंक पुरो. 5 दिसा उपरांत ती जीवदाळ पळोवन ह्या मनशाक साबली जीवदाळ हीच म्हूण ताचे कडेन सांगलें हाडलें तो सोरोप तुका साबल्लो. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या आयकलेंच सगळो भियेलो.
भियेलो मात न्ही थोड्याच वरां भितर तो मरण पावलो. कित्याक भे आमकां जायते फावटी आमचो जीव खाता. तेदोळ पर्यंत ताका कितें सापडलें म्हण कळीत नासलें देखून तो त्या दीस ताका दुखलें तरी हळदीचो पिठो पुसून तें सारकें जालें सामाळ जाल्लो. 5व्या दिसा कैगी आसली जीवदाळ दाखोवन हीच जीवदाळ तुका सापडली म्हूण सांगून तो भियेलो आनी मेलो. पूण देवाचें उतार म्हाका आनी तुका धैर्य दिता आनी म्हणटा भिये नाका कित्याक हांव तुजे सोबे आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या जैते वत उजव्या हातान तुका हांव सांबाळटा. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देखून आमी सकड उबे रावया, सोम्याक आमी अर्गान दिवया आनी एक गीत गावन ताका आमी स्तुती आमी स्तुती करुया. भिये नाका तुझ्या बाळा आसाय तू म्हज्या पायांतळा. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तू म्हज्या पायांतळा. ये नाका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांतळा. मुखार तू सर धरून म्हजो हात. मुखार तू सर धरून म्हजो हात. दिता तुका हांव म्हजो सांगात. दिता तुका हांव म्हजो सांगात. भिये नाका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांतळा. भिये नाका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांतळा. वैभोगाच्या भावान आनी भयणीनो भियेवची गरज ना. सर्ग संवसाराचो राय देवाचो देव आमचे मदें आसा. हर एक आमच्या कश्टांत सांगात दिवचो देव म्हजे सांगात आसा. आनी आमी धैर्यान सांगयात की ह्या सोम्याच्या पांयतळा आमी आसा. भियेवची गरज ना. ताचेर पातीन दवरल्यार बोरवो दवरल्यार पुरो. तो आमकां राखता, तो आमकां सांबाळटा. भेन तुका दिसतना कांत तुका भोगतना. प्रेम तुका दिसतना कम तुका भोगतना. एक सुरो आसून कोणून सुनासतना सर्वांनी सांडून उदास जातना. एक सुरो आसून कोणून सुनासतना सर्वांनी सांडून उदास जातना. केदीस सांसोना हांव केदीस सांसोना. केदीस सांसोना हांव केदीस सांसोना. भिये नाका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांतळा. मुखार तू सर धरून म्हजो हात. दिता तुका हांव म्हजो सांगात. जायते फावटी हांव एक सुरो आसा. म्हाका कोणूच ना. म्हजें दूख आयकतलो कोणूच ना. म्हज्या पिडेन म्हाका समाधान करतलो कोणूच ना.
म्हणजे समस्या आयकतलो कोणूच ना म्हणून आमकां बघता. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचें उतार म्हाका आनी तुका देव दिता आनी म्हणटा, भिये नाका, हांव तुजे सांगाता आसा, हांव तुका सांगात दिता, सदांच तुज्या सांगात हांव रावतलो. कशें शिसो सांगात हांव रावल्लो, कशें मुरये सांगात हांव रावल्लो, हांवें तुजे सांगाता आसा, भिये नाका. पीडा तुका येताना, कष्ट तुका तोस्ताना, सांगाता पीडा तुका येताना, कष्ट तुका दोस्ताना, निराश जावन बरोसो सांगताना, पातयेणी सुकून सलवणी येताना, निराश जावन बरोसो सांगताना, पातयेणी सुकून सलवणी येताना, के दिन से सणसोना, के दिन से सणसोना, के दिस सांसोना, के दिस सांसोना, भिये नाका. भिये नाका, म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांया तळा. संकट सांगाता भिये नाका, म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांया तळा. हातोपात मुखार तुजर भर म्हजो हात, दिता तुका म्हजो सांगा, भिये नाका, म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांया तळा. हालेलुया. Hallelujah, 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 संकट सांगाता hallelujah, 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 hallelujah. Holy Spirit, come Holy Spirit, touch Praise the Lord. 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 दायकन बसा. कष्टात सांगात दिवसो, आमच्या रडणे पळयोसो, दूख आयकोसो, बेजाराय पळयोसो देव आमचे सांगात आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ताका कितेंच असाध्य म्हणलें ना. देवाच्या उतार म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथात 18व्या अध्यायात 2ऱ्या वळीत, देवाक असाध्य म्हणलें कितें पण आसा गी. देव अब्रामाक भेटोंक गेल्लो. देवाचो दूत अब्रामा कडेन म्हणटा, येवच्या वर्सा ह्याच वेळार तूं एका चरक्या भुरग्याचो बापूय जातोलो. अब्रामा भुरगें नातल्ली. येवच्या वर्सा तूं एका भुरग्याचो बापूय जातोलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हें उतर आयकल्ली सारा भितर टेंटा भितर आसली ती हांसता. म्हाका प्रायज जाल्या, अब्रामाक प्रायज जाल्या, आमकां आनी भुरगीं जावंक साध्य गी. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाक हें कळी जाता. सारा थंयसर मुखार ना तरी भितर कितें करता देवाक कळीत आसतलें. देखून देव म्हणटा, सारा तूं कित्याक आसली. देवाक असाध्य जालें कितें आसा गी. देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मुरयेक देव तेंच म्हणलें, हांवें चरक्या भुरग्या पासून जावचें कशें, हांव आजुनी आंकवार. परतून देवाचो दूत मुरयेक म्हणटा,
देवाक असाध्य म्हळ्यार कितें आसा गी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते पोटी म्हाका असाध्य म्हणून बगता पूण देवाक असाध्य न्ही. कित्याक इस्रायल पळसा बासल्या गांवांक पॉयंट करता आसतना तांबडो दर्यो देव विंगड करता. देवाक असाध्य जालें कितें ना. सर्गार तावन मान्ना तो धाडटा, देवाक असाध्य जालें कितें ना. कडपा तावन देव उदक दिता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. देखून थंयसर उदलेक अपुर्ब्याचें गीत म्हजे उपरांत तुमी गायात. म्हजे बेतकाटी उबारन फातराक मारता काय. आनी त्या वेळार थंयसर उदक वाळोवन येता. कित्याक इस्रायल पळसा 1000 2000 न्ही, 100 लाख दादलेत आसले आनी तांची जानवरां, तांची वोंटां आनी तांचे मुणजाती बकरे शेळयो म्हणटा आसतना तितल्या लोकांक उदक इतलेशें पावना. उदक ना, लोक बोब मारता. उदक ना, आमकांय उदक ना, आमच्या जानवरांक उदक ना, आमी मरता, लोक बोब मारता. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हणजे देवाच्या उतरा प्रकार आपणाच्या बेतकाडे तावन फातराक मारता आनी थंयसर उदक वाळटा. गीत अशें आसा, म्हजे उपरांत तुमी गायात. जीव जलवे नन्ना देवरात्मने, जीवनदी ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಮುನಾತ್ ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮವೇ, ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಮುನಾತ್ ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮವೇ, ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. लोक सकड बोब मारता, पियोक उदक ना. आमकां हांगासर मोरोंक तुवें हाडलां गी. इजिप्तांत आमकां काम आसलें वय, पूण आमी दादोश आसल्या खाण जेवण आमकां बरें मेळटलें. उदक दादोश आसलें, पूण हांगासर आमचे जानवरां मरतात, आमकां उदक ना, लोक बोब मारता. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हणजे आपणाच्या बेतकाटी मुखांत फातराक मारता. ಬಂಡೆಯನ್ನು ಒಡೆದೆ ಅಡವಿಯೊಳು, ಬಾಯಾರಿದ ಜನರ ದಹನೆಗಿದೆ. ಬಂಡೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದೆ ಅಡವಿಯೊಳು, ಬಾಯಾರಿದ ಜನರ ದಹನೆಗಿದೆ. ಬಂಡೆಯನ್ನು ಒಡೆದೆ ಅಡವಿಯೊಳು, ಬಾಯಾರಿದ ಜನರ ದಹನೆಗಿದೆ. ಬಂಡೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದೆ ಅಡವಿಯೊಳು, ಬಾಯಾರಿದ ಜನರ ದಹನೆಗಿದೆ. ಜೀವ ಜಲವೇ, ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮವೇ, ಜೀವನಾದಿ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಸಂಗತ ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮವೇ, ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. इजिप्तांत हांव पासयल्लो गांव सुलाबाची वाट न्ही, सुलाबाची वाट आसली 40 दिसांचे पयन. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देव तांकां 40 वर्सां काड घेता. इजिप्तांत हांव बसयल्या गांवांक हापोन हाडूंक तितली वर्सां तो काड घेता. लेवेल जागोनय तो फातोरू, गुडो, कांटे देवोन सोडून तितलो लोक वेता आसतना कश्ट आसले, तांकांय समस्या आसले, तांकांय बेजाराय जाल्ली. आमी त्याच गांवांत संतोशान जियेत्या, हांगा आमकां येवनूच आसले. देखून देवाचे अवतार म्हणटा, बेड्डा गुड्डा दोळ
ತಗ್ಗುದಿನ್ನೆಯೋಳು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದೋಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ನಾಡನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ತಗ್ಗುದಿನ್ನೆಯೋಳು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಜೇನು ಹರಿವ ನಾಡನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಐಕಾತ್ ತಗ್ಗುದಿನ್ನೆಯೋಳು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದೋ ಜೇನು ಹರಿವ ನಾಡನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ತಗ್ಗುದಿನ್ನೆಯೋಳು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದೋ ಜೇನು ಹರಿವ ನಾಡನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಜೀವಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮವೇ, ಜೀವನದಿಯನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಜೀವಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರ दोन्ही आमचे हात या सौम्यमुखाने उभा राहूया. आमच्या हात आम्ही सौम्यमुखाने उभा राहूया. जेजू आमच्या संघात असा, देव आमच्या संघात असा. हर एकल्याक आमकां दोपळयता, हर एकल्याक आमचे कश्ट कळीत आसात, हर एकल्या कश्टांत स्पंदन करता. त्याच जेजू आमच्या हाताने उभा राहूया. त्या समेत आमच्या हाताने उभा राहूया. आमच्या मागणी ऐकता, आमकां तो राखता, आमकां तो सांभाळता, आमच्या कश्टांत स्पंदन करता. सकट आमचे कश्ट परिहार करूंक तो आमच्या हालेलुया 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 हालेलुया. कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, टच कम होली स्पिरिट. या समेत या मगाच्या भावाने आणि पिढीने आमच्या हाताने उभारून दवरूया. जशा मैचे आपणाचो उजवो हात फातराक उबार दवरता. मैचे आपणास हात देवाच्या उतराकाल फातराक उबार दवरल्या वेळार त्या फातरात उदक मारता. देवान मैचेचो हात पवित्र केलो. त्या हातात हांव जायत्या पाताळ घेतली. हो समज हात हो सोमी पवित्र करतो म्हणजे या समेला घे मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. तो सात मगाच्या भावान आनी बेडीनो आमच्या तकलेर आमी दवरूया. एक घडीभर आमच्या आमकांच मागणे करूया. मैचीच हात पवित्र केलो देव आमचो हात पवित्र करता. सोम्या ते उबारलो हात ताणे आमचो पवित्र केला. वो हात आमच्या तकले दवरूया आणि आमच्या पासून आणि आमच्या भावा आणि बहिणी पासून आम्ही मागया. सर आमची पिडा, सर आमचे कष्ट, सर आमचे सामर्थ्य ते पयस करून म्हणून या समे लागी आम्ही मागया. संकट तुमची पिडा उघडा साडा, तुमचे सामर्थ्य उघडा साकाडा, तुमच्या निराशपण उघडा साकाडा, तुमचे सोलवणी, तुमचे लोण काम नातले सकड पिडा सम्याक मुखार दवरा. खंडीत तो तुमच्या मागणी ऐकता, तो तुमच्या मागणी ऐकता. जे कितें गरज आसा तो तुमकां दिता. सक्कड वडा म्हणया. हालेलुया 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 मागणी ऐकल्या देवाक, आमच्या निराशपण पयस केल्या देवाक, आमची पिडा पयस केल्या देवाक ताळयो पेटून ताका आमी आर्गां देवया. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भावान आनी बहिणीनो आयिल्ल्या हर एकल्याक समेन आपडला. कित्याक तो आमकां पळयता. आमचे कश्ट जाणा आसा, आमचे सामर्थ्य ताका कळीत आसात, निराशपणी तो जाणा आसा. देखून सगळ्यांक ताणें आपडला. तो आतां आमकां आशिर्वाद दिता. आशिर्वादाक आमी आमकांच आमी आयती करुया.
देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमच्या ते आमी भोगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಆನಂದದಾಯಕವು. ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಆನಂದದಾಯಕವು. ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬಂದಿಹ ಭಕ್ತರ ಅರಸೋಯೇ ದೇವಾ. ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬಂದಿಹ ಭಕ್ತರ ಅರಸೋಯೇ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಮಾರ್ಗವನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಭುವೇ. ನಿನ್ನಯ ಮಾರ್ಗವನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಭುವೇ. ಶಿರವನು ಬಾಗಿ ಮಣಿಯುವ ನಮ್ಮನು ಸಲಹೋಯೇ ದೇವಾ. ಶಿರವನು ಬಾಗಿ ಮನೆಯುವ ನಮ್ಮನು ಸಲಹೋಯೇ ದೇವಾ. संतोष पांकला स्वागत सिया राया. हरिये काळी चांदी राया. परसुं जेजू बाळका परसुं जेजू बाळका. परसून हरसून जेजू बाळका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.
आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. बाळूक जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, क्रिस्मसाचो संभ्रम देवाच्या मोगाचो संभ्रम. देवूस मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लें घडीत आमी कालच नियाळ केलें आनी त्याच काळार आमी आसा. खंडीत जेजू आमचे मदें आयला. ताचे याने केवळ गर्दनाच्या गोट्यान मात्र न्ही, आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत जावंक जाय. तोड मात्र नीज क्रिस्मस आमचें जातलें. तशें म्हळ्यार आमचें तें परिवर्तन येवंक जाय, आमचें तें बदलावन येवंक जाय. तोड मात्र जेजूची मोगाची भुरगीं जावंक, जेजूचे शिश्य जावंक आमकां साध्य जाता. आज आमी मार्तीर सान स्तेफानाचें फेस्त आचरण करता. मार्तीर सोम्या खातीर जीव दिल्लो एक सांत. आम्हा सर्वांक असलें एक आपोवणें आसा. देखून आमी मोराजेस म्हणलें न्ही, बदलाक आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत सोम्यांचे उतार आमच्या जिणयेंत जियेल्ल्या वेळार, ते आमच्या जिणयेंत पाळिल्ल्या वेळार खंडीत आमी एका रितीचे मार्तीर जातले हांव आनी सोम्यांक मोगाचें जातले हांव. तर ह्या पवित्र बलिदानाक आयिल्ल्या आमी, ह्या पवित्र तळाक आयिल्ल्या आमी जेजूची मजत मागया. ह्या पिरगजीच्या पात्रांचे मजत मागया. आमी तांचे बरे सोम्याचे उतार आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत जियोंक जाय अशी कृपा ती आमकां फावो करून दी म्हण आमी मागया. आमी पातकी जायते पुटी देवाचे उतार आमी जियोंक ना. क्रिस्मसाचो खरो अर्थ आमी समजूंक ना. देखून देवा लागचें एकामेका लागचें भोगसतारे मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांजू देवाजाक पोसजळीत मागणी आनी दुबळेकायेची जिणे जियोन तुजे पोरजेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्षींक फावो केल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोन मागण्याच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. स्तेफन देवाचे कृपेन आनी सक्तेन बरोवन लोकां मदें व्हड असर्य आनी कुणा दाखोवंक लागलो. अशें आसता मुक्त जाल्लें सिनागोग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्तेफना लागीं तर्काक रावले. हे सिरेनाच्या, अलेक्सांद्रियाच्या, सिलिसियाच्या आनी आसियाच्या जुदेव समाजींतले. पूण स्तेफनाचे जन्मये आनी पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतलो त्या उतरा विरोध वादविवाद चलोवंक तांचे निमती जालें ना. हें आयकून नितीसभेच्या संदांच्या काळजांनी राग शिंजलो आनी ताचेर ताणें दान केल्लें. पूण स्तेफान पवित्रात्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्ग उक्तो जालो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या सांद्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपले कान दांपले. उपरांत सक्कडी ताच्या आंगार पडले. तांणी ताका शहरा भायर व्हरून व्हेलो आनी थंय फातरायलो. साक्षीगारांनी आपली वस्त्रां साऊल नांवाच्या एका तरणाट्याच्या पांयां सरशी दवरली. आपणाक ते फातरायतना स्तेफन अशें मागतालो, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. देवाचें उतर हें. श्लोक. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. जात तूं म्हजें कडप, म्हजें तारो, जात तूं म्हजें कोटें, म्हजे भद्रतेचो आसरो. वय, खरेंच तूं म्हजें कडप आनी म्हजें कोटें. देखून तुज्या नांवा प्रमाणें म्हाका वाट दाखोवन चलय. श्लोक. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा, म्हजो विश्वासी देवा. तुजो निरंतर मोग पळोवन हांव संतोशान उल्हासता, कित्याक म्हजें निर्भागपण तुवें देखलें. श्लोक. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हजी पार्दन येतल्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या सेवकाचेर फांकय. तुज्या कळनासलेल्या मोगा पासत म्हाका सोडय. श्लोक. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पराच्या नावी येता ताकाचे. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. माथ्यावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो वळो जेजून 12 जाणांक अशी ताकीद दिवन म्हळें, मनशा लागीं सत्रेण चला, कित्याक ते तुमकां निती सभा अधीन करतले
आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जरबोद मारतले. म्हजे पासो तुमकां राया आनी अधिपती मुखार झडते राबयतले. पूण तांकां आनी हेच जातीच्या की तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची झडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हणून चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हणून ते घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बागार तुमच्या बापाचो प्रेरकात्मोसो तुमचे उद्देशी उलयतलो. भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धर्न दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यान तीर रावता तो बाचाव जातलो. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. बाळूक जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक तें पाजिल्ल्या दोन दारेच्या तालवारी परी प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडाचो सार मेकळे करूंक सांगता. हेब्रेवकारा बरयलें पत्र 6 अध्याय 12 वळो. तशें म्हळ्यार देवाचें उतार मेल्लें उतार न्हय. त्या उतराक जीव आसा, त्या उतराक सकत आसा. उजवाड जावं म्हळें देवान आनी थंयसर उजवाड जालो. एकच उतार उजवाड जाव. लाजारा भायर ये म्हळें सोम्यान 4 दिसां पयलें मेल्लो लाजार उठलो आनी भायर आयलो. कित्याक देवाचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक तें पाजिल्ल्या दोन दारेच्या तालवारी परी. जे कितें आमी आयच्या वांजेलांत वाचलें या आयकलें, जेजून 2000 वर्सां पयलें सांगलें तरी आजुनूय तें जिवंत आसा, आजुनूय तें घडोवन आसा. जेजून म्हळें शिसा पैकी तुमचे मदलो एकलो म्हाका विकृत करतलो. आनी तशेंच जालें. जुदासान जेजूक विकृत केलें. जेजून म्हळें पेद्रूक, कोंब्यान 3 फावटी सात घालचे पयलें तूं म्हाका, कोंब्यान सात घालचे पयलें 3 फावटी तूं म्हाका ना करतलोय. आनी तशेंच केलें. पेद्रून जेजूक 3 फावटी इन्कार केलें. जेजून म्हळें आयच्या वांजेलांत तुमकां निती सभे हुजीर व्हरतले, जेरबोद मारयतले. पेद्रूक तशेंच जालें. देवाची सुवाता परगट करता आसतना हेरोदो या ताचे ताचो चिपाय पेद्रूक धरतात, निती सभे हुजीर व्हरतात आनी थंयसर ताका जेरबोद मारयतात. देवाचें उतर म्हणटा तुमकां झडतीक राबयतले. पेद्रूक आनी सिलासाक तशेंच जालें. देवाचें नांव परगट करता आसतना, जेजूची सुवार्ता परगट करता आसतना ताका धरतात, बंदेंत घालतात आनी थंयसर तांकां कश्टितात या जरबोद मारतात. देवाचें उतर म्हणटा अशें पुरो जाताना कितें उलोवचें म्हणून तुमी चिंता करिनाकात. आनी तशेंच जालें. पेद्रू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सुवार्ता परगट करतलो. तो म्हणटा जें कितें हांवें आयकलां, जें कितें हांवें पळयलां तें सांगनासतना वगीत रावंक म्हाका जायना. पेद्रूक मार पडल्यात. बेस्टायला राय ताच्या मुखार आसा, शिपाय ताच्या भोंवतणी आसात, तरी धैर्यान तो म्हणटा. कन्नडान बरी अपूर्बायण आसा. कन्नारे कंडू ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿ ಮನಸಾರೆ ಗ್ರಹಿಸಿ ಕೈಯಾರೆ ಮುಟ್ಟಿದಂಥ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೈಲೆ ಜೋಂಚ ಪೈಲೆ ಅಧ್ಯಾಯನ ವಾಸ್ತವ. ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿ ಮನಸಾರೆ ಗ್ರಹಿಸಿ
ಕೈಯಾರೆ ಮುಟ್ಟಿದಂಥ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. म्हळ्यार त्या सोम्याक हांवें पळयला, त्या सोम्याक हांव आयकला, त्या सोम्याक हांवें आपटला, ताचो अनुभव हांवें केला. आतां म्हाका वगीत रावंक जायना. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरयल्या वेळार आमी तशेंच म्हणटा, मार पडल्यार बडणी आमी सोम्याची सुवार्ता परगट करता. पितृणी तशेंच केलें. कित्याक ताणें चिंता करुना. सोम्याचें उतर तो पातयलो. तुमकां मारता आसतना, जेर बदमासता आसतना तुमी खंत करची नाका. म्हजो पवित्र आत्मो तुमचे सांगाता रावतलो. जे कितें उलोवंक जाय तो तुमकां कुमोग करतलो. आनी तशेंच जालें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पवित्र आत्मे वरवीं मात्र हें साध्य जाता. आजुनी हें घडोवन आसा. क्रिस्तांवाक थंयसर हांगासर शिक्षा दगदणी जावणून आसा. फाटल्या दिसांनी आमी वाचल्ले. ह्या याजकान ताचें हॉल रितीर करूंक म्हणून दुसऱ्या व्यक्तीक दिल्लें. सगळ्यांक धरून बुंदेंत घाल्लें. त्या पाद्र्याक फाटल्या दिसांनी हांव मेळ्ळो. आजुनी त्या हॉलांत कसली धार्मीक कार्य करूंक नाका असाध्य. परमिशन जाय, स्पेशल परमिशन. जायत्या पास्टरांक जिवें सूल पयल्लें आमी पळयता. म्हाका असं कळीत आसलें एका पास्टराक हांव मिशनांत आसतना सुवार्ता परगट करून सांजेच्या वेळार रातच्या वेळार तो पाटी वेता आसतना ते गाणी ताका राबोवन तो सायकलार पयर करनासलो. ताका मारन ताच्या वयर सायकल घालें. तो मेल्ले बरें पडलो. ताच्या वयर ताच्या कुडी वयर सायकल दवरून 3 व्हडले पातोर त्या सायकलाच्या टायरार दवरून ते धांवले. पूण थोड्या वेळा उपरांत तो उठोवन ताच्या घरा आयलो म्हणालो तो व्यक्ती पास्टर. अशें आजुनी मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जायती दगदणीक भोगून आसात क्रिस्तांवां. कित्याक सोम्याचे पाटलावदार म्हणल्या खातीर आमकां हें सकड भोगूंक मेळटलें म्हणून जेजून 2000 वर्सां पयलें सांगलां. आनी आजुनी तें जिवंत आसा. कित्याक देवाचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक तें पाजल्ल्या 2 दारीच्या तालवारी परी प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडचो सार मेकळे करूंक शकता. आजुनी ते घडोवन आसा. पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू म्हणटा जो कोण तकली उबान धरता तो बाचाव जातलो. जो कोण पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन जियेता तो बाचाव जातलो. कूड ताची बाचाव जायना तरी ताचो आत्मा आसा देवाच्या सारक्याचो आनी सुरपायसर आसलो ताचो आत्मा आसा तो बाचाव जातलो. आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सांत स्तेफानाचें फेस्त आमी आचरण करता. मार्तीर तो क्रिस्मसाच्या दुसऱ्या दिसूच ह्या सांताचें फेस्त आमी आचरण करता. काल जेजू जल्मलें फेस्त. आज जेजू खातीर आपलो जीव दिल्ल्या सांत स्तेफान प्रधान याजक तो दियकोर म्हणटा. सोम्याची सुवार्ता धैर्यान परगट करता. देवाचें उतार म्हणटा ताचें तोंड पस जळटलें गे. कित्याक देवाच्या सक्तीन तो बरयल्लो. पवित्र आत्म्याची सकत ताची ते आसली. पवित्र आत्म्याची सकत आसल्या वेळार देवाचो मोग अनुभव केल्ल्या वेळार आमचें तोंड पस जळटा. स्तेफानाचें तोंड पस जळटलें. देवाची स्तुती तो करतलो. ताचो वेळ तो मागण्यांत करशितलो. सोम्याचो संबंद ताणें जोडिल्लो. सोम्याचो सांगात ताणें सोदिल्लो. सोम्याचो अनुभव ताणें केल्लो. देखूनच धैर्यान जाप दिवंक ताका साध्य जाता. हाच्या पयले वाचपांत आमी तेंच आयकलें. हाचें फेस्ती तेंच. स्तेफानाक धरतात आनी मारतात. कित्याक जें कितें ताणें पळयलां तें तो सच सांगतलो. तुमी सुदैवानी सोम्याक जिवेशी मारलें. एका निरापराधी व्यक्तीक तुमी जिवेशी मारले, ताच्या रागात वारायले म्हणून धैर्यान तो सांगता. आनी हाका प्रतिरूप जावन प्रत्युपकार जावन स्तेफानाक धरतात, ताका मारतात, फातरायतात आनी तो थंयसर मार्तीर मरता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां हर एक लेख असले एक आपोवणें आसा मार्तीर जावंक. पूण मार्तीर मरूंक सुलाभ न्ही. स्तेफाना बरी पवित्र आत्म्याच्या सक्तान आमी बरोवंक जाय. सोम्याचो अनुभव आमी करूंक जाय. जीवन क्रिस्ताचो अनुभव केल्ल्या वेळार मात्र हे आमकां साध्य जाता. स्तेफाना बरी मार्तीर बरोवंक या जें कितें आसा तशें करूंक आमकां साध्य जाता. देखून जेजू म्हणटा शेवट पर्यंत तीर रावता, अखेर पर्यंत तीर रावता,
तो बाचाव जातलो. स्तेफान मनशा मुखार मेला जावंक पुरो सोम्याच्या सांगाता तो आसा. सोम्याचें तोंड पळोवचे भाग ताका फावो जाला. सोम्या सांगता जियोचे भाग ताका फावो जाला. कित्याक तो ह्या संवसारात जियेत आसतना देवाक मोगाचो जालो. या तो शेवट पर्यंत थीर रावलो. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आज आमी ह्या मार्ती सांतेचें फेस्त आचरण करता आसतना ताची मोजत मागया. आमी एक दीस मार्तीर मरोंक आसा. सुवार्ते खातीर सोम्या खातीर आमी मरोंक तयार रावंक आसा. तोळ केवळ आमचे सकत पावना, बदलाक आमकां संत भक्तांचे सकत जायचे, देवाच्या उतराचें बोळ जायचे, तोळ मात्र आमकां हें साध्य जाता. आज आमी ह्या पवित्र थळाक आयल्या. सांजुजे वाज आमकां सगळ्यांक मोगा आसो. कित्याक सोम्याचें उतर तो जियेलो. जे कितें सोम्यान सांगलें तें ताणें पाळलें. देखूनच ताच्या मुखांत जायत्या जापां हांगासर आनी खंयसर सकड आसात थंयसर करतात. कित्याक सोम्याक तो मोगाचो जाल्लो. देखून आमी सांजुजे कडेन मागचें, तो जेजू कडेन आमचे खातीर मागता. जेजू कडेन ताका तांचो संबंद बरो आसलो. देवाच्या उतरा प्रकार जियेलो तो जेजूक मोगाचो जाल्लो. देखून ताका आमी मान करता आसतना आमी ह्या संता लागीं मागया. मोगाळा सांजुजे बापा, आमकांय आमच्या खातीर तूं जेजू कडेन माग. आमी तुजे बरें जावच्याक, तुजे उतर दीस पडटा जिणेंत जियोंक जाय अशी कृपा तूं आमकां फावो कर म्हणून ह्या सांजुल्या मागया. खंडीत तो आमकां आमचे खातीर जेजू कडेन मागतलो आनी जें कितें आमी मागता खंडीत तो आमकां फावो करतले. म्हणल्यार भरवशान भावार्थान आमचें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करुया. म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पोदेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घे. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारुका आपले पोरचे खातीर सांजुच्या वाजान कतकतीत मोगान भेटयल्या मागण्यांनी कालतेपणाचे सदें जिवी तुका भोवमान वाले. हे शेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो.
तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्युदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष बरीर काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांदू वासा पासो आमी तुका दिन वाचता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या बुजबडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सांगा जोडू कालतेपणाच्या आनी दुबळेकायाच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय हें ताचें देखी बरी पोसजळी जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णूक नोंद जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्वदूतास भक्ता सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा तूं खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या आपोवत्यांतल्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातेच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी कास घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आनी सस्तेक कराराचे हे रगात पातकाचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें हे म्हज्या उगडा सा करात भावार्थ सगोतू परगोतूया
जेजूच्या मरणाचो आनी पुणा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कितें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मेवर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचो विस्तारलेले तुजे पवित्रवेचो उगडास कर. लियो आमच्या बगन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगा जमलेल्या आमा सोमेस्तांचेर, आमच्या मागण्याचेर, भावार्थाचेर, कुटुंबाचेर, भलायकेचेर, आमच्या भुरग्यां बाळांच्या शिकपाचेर आनी फुडाराचेर दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माये सांगाती, भगयवन जुझे तिचो पती, भगयवन धर्मदूतां आनी सांस्तेपण आनी चर कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या तुज्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गवूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान दवरून सुम्यान शिकयलें तें मागणें सांगाता भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझी रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बोरवोशाणात त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकातांतलें वाटय. कित्याक रसवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येते आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळेच्या जिवनाक आपयल्यान ती आमी सर्व सोभागी. सुम्या तुझ्या भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गेच्या बापा, या बागे दिसा तुज्या पोन्यांक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोश केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गान दिता. आमी सेवलेल्या सर्गेच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियेवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांज देवाच्या पोसजोळेत शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी कोबार परगटूंक आमकां करपा दे. या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवीदार देव दयाळे आनी तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बोरवो शान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करणे आनी सुफळ करो. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशे सर्गेच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो करो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ह्या पवित्र थळार सांजेचे वाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या सर म्हज्या मोगाळ भक्तिकानो तुमकां बरो येवकार मागचे सवे. तुमी भेटयल्ले सर इरादे सांजेचे वाज बाप देवात हांव तुमकां मागोन दितलो म्हणल्या विश्वासान तुमकां सर्वांक आमी बरें आशेता आनी मागता. जेजू क्रिस्ताच्या जननाची परब आमी कालच संभ्रमल्या आसता. सांजेचे वाज बापाचे ह्या पुणशेताच्या तर्फेन हांगासर आयिल्ल्या हाचे ह्या नोवेनाक पावल्ल्या तुमकां समेस्तांक बागी नाताला फेस्त आमी पाद्र्याब तुमकां समेस्तांक मागता आनी बाळका जेजूची दाराळ आशिर्वादां तुमचेर देवोन दी म्हणून आमी आशेता. मोगाच्या आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन वेल्ले जावन आसात. मानादेक बाप हॅरी डिसोजा प्रस्तुत सांजेचे सेमिनरीचे पो मंगळूर हांगासर आत्मीक डिरेक्टर जावन सेमिनरिस्तांक थंयसर सेवा दिवन आसात. ताणें आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सवें सांगातपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक आदार दिला. फाटल्या वर्सांनी बिदारांत थंयसर ताणें मिसांव करून कन्नडांत तो प्रवीण आसा. देखून ताच्या हर एक आराधना वेळी कन्नडाची थोडीं गितां ताणें गावची आसात. देखून तांच्या मिसावांत तांकां आमी बरें मागता आसतना हांगासर आयच्या दिसा हें भक्तीपण चलोवन वेल्ल्या खातीर मोगाळ पाद्र्याबानो बाप विकास आनी हांगासर आसच्या पाद्र्याबांच्या नांवीं आनी सर भक्तिकांच्या नांवीं तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मुखल्या मिसावान तुमकां देव आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणल्यार आमचें मागणें जावन आसा. मोगाच्या न्हू कुमसाराक सांगातपण आनी कुमक केल्ले फारांगी पेट कॉवेंताचे याजक मनादेक बाप दिलराज तशेंच फादर फ्रेडी ब्रॅक्स तुमकांय तुमच्या सेवेक देव बरें करूं. कांतारांचें मुखेलपण घेवन आमचो मनेस सायमन आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचो आमचो मनेस नायनल आनी तें डिवायन वर्ल्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक स्टीफन मेंडीस आनी सर सिबंदेक देव बरें करूं म्हणटा. आनी सांजेचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमच्याय वावराचेर आमी मागता. मोगाचे सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतला लूर सायबीन कायरांगळा वाड्याकारांक मुडीप फिरगजेच्या तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजेचे वाज बाप तुमच्या वावराक आशिर्वादां देवातान मागोवन दितलो. येवच्या हप्त्यांत रांदपाचें मोगाची सेवा जेजूचे पवित्र काळजा वाडो पांडिकट्टा वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सर रितींनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर्ज नितळ करच्या मिसाक सर रितीचे तयारी करच्या दान मिसां घेवन कुमक करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वाचप आसच्या काणीक एकठांवच्या दानारुपी पुणशेताच्या बरेपणा कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजेचे वाज बापाच्या सर भक्तिकांक
आनी सर्वांक सांजूचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वाद आमी मागता. भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तेर हॉलांत आसात. धर्मार्थ सेवा ते दिवन आसात. इल्लेशे पयशे हांचो फायदो आमी जोडया. आजकाल हिंव चडला, थोड्यांचे तोंडाच्यो काती बदलातात, कलिगी कीड लागला म्हूण चिंतात. ते थंयसर वचून होमिओपॅथी वखद घेतलें जाल्यार 1-2 दिसां भितर तें पुरा समा जाता. कित्याक थोड्या फावटी तोंडाची सोबाय पळयतल्यांक इल्लीशी कात पाड जाली जाल्यार इल्लीशी भिरांत देखून थंयसर दाक्तरांक मेळा. दादले मनीशी आसात, स्त्रियो दाक्तरनी आसात थंयसर. देखून तुमची तोंडां बरें सांबाळची. आनी सांगाताच ह्या दिसांनी हावो बदलात आसतना थोड्यांची खोंकली, थोड्यांची आतां इल्लीशी बंद जाल्या. नंतर मिसा वेळार पाद्र्याबान सुरू केल्ली लोकांनी अखेर करची. ती एक संप्रदाय हांगासर. सगळ्यांकी खोंकली आसता, पूण ह्या दिसांनी इल्लीशी उणी जाल्या. आतां पिडा दुसरीच पुरा एलर्जी आनी केलें म्हूण सांगून देखून कितेंय आसा जाल्यार थंयसर आमी वखद करया, बरेंपण जोडया. मुखाचे न्हू जानेर म्हयन्यांची जेजूची सुवार्ता येदोळच आयल्यात. स्टॉलान थंयसर आसात. हरी एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्यामध्ये पुणशेत उक्ते आसा. सांगाताच धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा. तुमकां मिसा आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत तुमी दिवी येता. मोगाचे न्हू 20 आनी 8 तारीख निजायकी बाळकांचो दीस. पूण ह्या पटी बागयोन कुटुंबांचें फेस्त पडटा. देखून बाळकां पुरा लिपोवन गेल्या. आनी इगर्जेंत बागयोन कुटुंबांचें फेस्त थोड्या इगर्जेनी बाळकांचो दीस दवरतात. पूण हांगासर येवच्या शुक्रारा तुमच्या भुरग्यांक ल्हानची पिलां उखलून हाडची आसल्यार तुमी हांगा हाडा. कित्याक इगर्जेनी 7 वरार मीस जाल्यार त्या दोवाक भुरग्याक व्हेलें जाल्यार सांजेर आस्पत्रे व्हरचें पडटा. पूण हांगासर इल्लेशें वत पडटना मीस सुरू जाता. देखून भुरग्यांक हांगा हाडन भुरग्यांचेर एक प्रत्येक आशिर्वाद परवांच्या दिसा ह्या नेण्ट्या बाळकांचेर बाळकांच्या फेस्ता संदर्भी आमी तांचेर मागोवंक एक अवकाश आसतलो. देखून तुमच्या ल्हान भुरग्यांक तेणें आसा जाल्यार इल्लेशें लोकांक कळया. भुरग्यांक आशिर्वाद आसा. ह्या वर्सा आमच्या भुरग्यांक मागणें करूं ना. कांय पिडा येता कोण ना म्हणून थोड्यांकी भिरांत पयलीच आसता. पिडा येवची आमी चिंतून देखून देवाचेर बरो वचून मुखार वेता आसतना देव सगळ्यांक आशिर्वाद दिता. देखून आसपासच्या शेजारच्यांक सांगून भुरग्यांक हांगासर आमी हाडया. पुणशेताच्या बरेपणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक तशें जेवणा बाबतीन अयवज दिल्ल्या दानीक मानाची वात आमी वणटेल्या. नांवां पयले भशेन तुमी मुखार येवन तुमची मनाची वात तुमी स्विकार करची. थोड्यांनी आदल्या शुक्रारा ह्या ताच्या पयले खंय दिल्ले आसात. कांय तुमी आयल्यात जाल्यार तुमची वात बाकी आसा जाल्यार ती तुमी व्हरून वशी येता. जेवणा खातीर आयिल्लें दान हांगासर आयचो प्रधान याजक ह्या दानीक वाती दितलो. जेवणा खातीर दिल्ले आसात पिटर डिसोजा पाणीर 500 रुपये. नांव नाका म्हणून मोगारनाड 1000 रुपये. ह्या पवित्र थळाक दान दिल्ली आसात रायमंड सुनीता लुवीस आनी कुटाम मेबड 5000 रुपये. देवादीन आवलीन आनी अपोलीन मोंतेरो तांच्या नांवान दान दिला दरेबैल 5000 रुपये. तशें देवादीन नेवी आनी वायलेट डिसोजा मुंबय तांच्या नांवान हांगासर दान दिला 5000 रुपये. संबंद जाल्ल्यांनी तुमची वात वरवेची आनी वात वांटिल्ल्या पाद्र्या बाकी देव बरें करूं. मोगाचे न्हू पयस थावन लागीं थावन आमी येता. नोवेनांत वांटो घेता. सांजूचे वाज बापाच्या थळार मागल्लें आमकां मेळटा म्हणल्या बरवशान आमी हांगासर सांगाता मेळटा. जर तर तुमच्या मुखार हांव आसा जाल्यार सांजूचे वाज बापानच म्हाका हांगासर जिवंत हाडलें. कित्याक मरच्या खातीर आस्पत्रेक गेल्लो कोरोना जावन लिवर लंग्स सामानातलें. पूण देवान जुजे वाज बापाच्या नांवार म्हाका हांगासर सेवा दिवच्या खातीर 3 दिसांनी डिस्चार्ज जावन आयिल्लो. आनी येदोळ पर्यंत ताणें म्हाका सांबाळला. तशें म्हणटा आसतना पातयेणी विश्वास आनी त्या विश्वासाक सरी जाल्लें इनाम ह्या थळार्थान आमी जोडून घेता. देखून म्हाका बरेंपण जालें आनेकल्याक जावंक आसा. तर हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्याक आमकां तें जाता म्हणलें घट्ट पातयेणी कितें घेवन हांव हांगासर येता ह्या थळार आनी तें हांव जोडूंक पावता. देखून ह्या नोवेनांत वांटो घेवच्याक सर्व आमी उबी रावया. सांजूचे वाज बापा
एक घडी भर बसया. सांजुजे वाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन गेल्लेली सर्व अर्गां तशेंच तांची मागणी ते सावा ह्या ताच्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता. ही सर्व आमच्या भक्तिकांची मागणी तो दयेन मानून घेवं आनी तुर्तान तांच्या गरजांक पावो अशें आमी मागता. सर्व गरजांक पावोल्ल्याक अर्गां दितात तशेंच मागुल्लो उपकार फावो केल्ल्याक अर्गां दितात. तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात. 5 जाणां शिकोवंक वाचोवंक बरोवंक भुरग्यांक बरी मोत मेळच्याक, 5 जाणांक परिक्षेंत बरें फलितांश घेवन उत्तीर्ण जावच्याक, 13 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, 5 जाणांक आशिल्लें काम मेळच्याक, 13 परगांवाक वेचाक, स्पर्धात्मक परिक्षेंत जैत जोडच्याक, इंटरव्यू पास जावच्याक, 4 जाणांक कामांत तृप्ती मेळच्याक, 4 जाणांक कामांत बरो सांबाळ मेळच्याक, कामांत प्रमोशन मेळच्याक, 13 जाणांक उद्यमांत बरेंपण जोडच्याक, वावराड्याचें सांगातपण मेळच्याक, 13 जाणां भुरग्यांक बरो फुडार मेळच्याक, जिवितांत सारको निर्धार करच्याक, 18 जाणां आपल्या भुरग्यांक आवय बापायंक भावा भयणीक मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक मागोन आसात. 13 जाणां पिडा गूण जावच्याक, एलर्जी गूण जावच्याक, 10 जाणां कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक, थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक, आस्थमा गूण जावच्याक, उस्वासाक संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, 13 ताप शेळ खोंकली तकली पडापड गूण जावच्याक, 2 होगडायली दोळ्यांची दिश्ट परत जोडच्याक, कानाची पिडा गूण जावच्याक, 2 जाणांक सुडाळ उलोवंक जावच्याक, पाठ दूख गूण जावच्याक, हाताची पडापड उणी जावच्याक, 13 जाणांक पांयांची पिडा आनी दूख गूण जावच्याक, 2 जोड्यांक भुरग्याचें देणें लाभच्याक, 5 जाणांक बाळंतेर बऱ्यान जावच्याक, 4 जाणांक डायलिसिसा मुखांत्र बरी भलायकी मेळच्याक, 4 भुरग्यांक देवासपणान आनी बऱ्या गुणांनी वाडच्याक, 2 जाणांक मोतेक शांत समाधान मेळच्याक, एकामेकाक मोगान जियोवच्याक दोशीतावन सुटका मेळच्याक, 13 जाणांक सर्व कश्टांतावन मुक्ती मेळच्याक, 2 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान रास करच्याक, 13 जाणां विशेष उपकार मेळच्याक मागोन आसात, 4 जाणां जाग्याचे समस्ये परिहार जावच्याक, 2 जाणांक वायट सक्तेतावन निवारच्याक, 2 जाणां कोर्ती केजीतावन मुक्ती मेळच्याक, 4 जाणां आमाल पियोवणे आनी वायट सवयो सोडूंक, 2 जाणांक आर्थीक अडचणेतावन बरेपण जोडूंक, मानस्ताप सारको जावच्याक, 2 जाणांचें बेपयस जावच्याक, दिल्लें रीण फाटीं मेळच्याक, वाहनाचे घराचे आनी इतर दस्तावेज बेगीन सारके जावच्याक, चिंतिल्लें आनी हातीन घातिल्लें काम बऱ्यान पावच्याक आनी जावच्याक, ह्या सर्व गरजां बराबर आमची मागणी आमी उडासा काडया. ह्या वेळार व्हडा विश्वासान आनी पातयेणेन ह्या पवित्र तळाक आयिल्ली आमची मागणी जुजेवास बापा मुखांत्र देवाक भेटोवच्याक आमी दिंबी घालया. आमचे हात आमी उबारुया. एक आमच्या बापा, एक नामान मरिये, एक महिमा बापा मुखान सर्गी बापाक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशा आदी तसोच आनी सदां सर्वत्र आमेन. मोगाचें न्हू दिंबयेर पडोवन मागिल्लें जुजे वाज बापान जोडलें, तरी ह्या नोवेना वेळी आमकां दिंबी घालून तांची आमी दिंबी घालया. आनी सांगात आज कितें सर्व आशेन आमी आयल्या तें सर्व तुका म्हाका आमकां मेळटा म्हणल्या विश्वासान आमी सर्व एकामेका खातीर मागया. कशेंय आमच्या बापा, आमी हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक बरें जावं दी, बरें जाय जय आनी बरें जाता म्हणल्या विश्वासान मागचें जावन आसा. तर आमकां देवा लागीं मागिल्लें जुजे वाज बाप विनाती करता म्हणली पातयणी आमी धरया.
सांजूचे वाज बापाची लदेन सुमिया काकूत आमची कर सुमिया काकुल तमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकुल तमची कर क्रिस्ता ऐक आमकां क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐक आमकां क्रिस्ता दयेन ऐकमका सर्गींच्या देव बापा काकुल तमची कर देव पुता संसाराच्या तारोका काकुल तमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुल तमची कर संतीसिम्या त्रिंदादी एकाच देवा काकुल तमची कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडून आयिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर दुबळेकायची जिनी जिवनचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळं मिसांव काम केल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पचारिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदवणेक संपडिल्ल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकांक वचून नासोन वेचो कथोलीक बावडतो जिवो केल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणा दान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कश्टान संपडिल्ल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर बावर्त धरून जिणेंत आयले सर कश्टान वर धैर्यान ससुल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातेल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजूचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर बावर्त सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडान धाडूंक वावुरल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले बोगस समकाय समया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले दयनाय कमकाय समया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले काकुल तमची कर नोवेनाचे मागणे ये सांजूचे वाज तू आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत देवाची बेसवा आमकां वांटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेन मेलफांग तेच वटेन आमी सलच्या तुजे ताम प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजूचे वाज देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटतले तुज्या जिणेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग आजर लोकां वांटच्या तूं सुडसुडीत जालोय अनकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर परगट करून सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले एमी सांव करतना तुका प्रसन्न जाल्ले म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्प्रीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर परगट करूं आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याच्या बाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजूचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत असलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजाक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेन नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या लाना बोंडाच्या मोगांनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणले तुज्या जिणे मरी फार शिकयलें आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्यां पिडेस्तांनी कश्टांतले तें पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजूचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातीर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी साबारान देवाचो आदर मेळस केलोय आज सर्गराजान देवा संगीत तूं आसाय थंय तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुज्या मुखार हाडटा आमच्या गरजाक तूं पाव आनी आमच्या पासत देवा लागीं माग या घडये या म्हज्या गरजा पासत देवा लागीं विनंती कर आमकां मागोवंक कशच्या गरजां खातीर आमी मागया ह्या पवित्र थळार विविध वेळार हांगासर सेवादिकांच्या सर्व पाद्र्याबांक ह्या पवित्र थळाच्या उदरगते खातीर वावर करच्या मुडीपू फिरगेजीक घरांक बरें मन दाखोवच्या भक्तिकांक ह्या पवित्र थळार येवन बरेंपण जोडूंक आशेवच्या सर भक्तिकांक बरेंपण मेळोवन दी जिवितांत वावरांत तांच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत तांणी चिंच्या संगतींनी कामांनी शिकपांनी जैत तांकां लाबोवन दी सर्व आमी सांगाता म्हणया सांजूचे वाज देवाच्या मोगाळ विंगेंत हांव कितेंच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका
दुस्मनांच्या सरपसांतावन आमकां राखून व्हर. बावडटा काडवेच्या संगतेक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरयेमायेच्या कोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनात जियोंचें भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचेय सवय आसूं. प्रार्थोया. सर्गीच्या बापा, विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या ते तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमिता करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपले जिणी आनी मरणान जायत्या जापा करून तीस मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गुण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनुवारांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारण्यातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचेय सवय आसूं. प्रार्थोया. आज सांजुजे वासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताचे महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां बरो. आमेन. सांजुजे वाजार विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी बुजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेचे मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. आमेन. सांजुजे वास सर्गीच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश करीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसलेल्या घरांत बागेंतपणाचो मुकुट जोडून सस्ताक संतोष भोगोवंक पावो. आमेन. आमेन. आनी त्याच सोडवंदरा देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सोबे आसो. आमेन. आमेन.
सांडिनाक मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार बरी आशीर्वाद सांज देवास बापा आम्हा पासो विनंती कर बघिवन कुसचे कृपेन एवरम आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.